प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो आमी उगडास कोत्ता आनी ह्या निमाणें जेवण कोत्ताना आमकां तीन मुखेल गूट आमकां दिश्टी पडटात. पयलीं म्हणल्यार मिसाची भेट, दुसरें याज्ञिकपण आनी तिसरें प्रिती मोग. आनी हाजेरूच ल्हानशी लक्ष घाताना ल्हानशी घडणी तुमच्या कानार सादोवंक सोदतां. एकूय ओस्तोरी आसलेली, तिवूय आपल्या कामांत बुडलेली. म्हणटच तिचो घोव तिचे सोबें आयलोय आनी म्हणूंक लागलोय, तूं म्हजो कितलो मोग कोत्ता. आनी ओस्तोरी कामांत बुडलेली, कामांत गूल जालेली, ती ओगीच रावलीय आनी तेन्नाच घोव चिंतूंक पडलोय, ही ओस्तोरी म्हजो मोग करिना काय म्हणून. आनी तेन्नाच घोव हे बायले सोबें आनीक फावटी विचारूंक लागलोय, तूं म्हजो कितलो मोग कोत्ता तें हांव जाणा जावंक सोदतां. आनी तेन्नाच ही ओस्तोरी बेजार जालीय आनी घोवाक मुखामळाक पळोवन ताच्या दोळ्यांक दोळे घालून जापाप दिलोय आनी सांगूंक लागलें, इतलीं वर्सां हांव तुका बऱ्यांतलें बरें जेवण करून दितां. इतलीं वर्सां हांव तुजे कपडे धुयतां. इतलीं वर्सां रातचें तुजे सोबें हांव न्हिदतां. इतलीं वर्सां तुज्या भुरग्यांचो परामर्श कोत्तां आनी तांकां राखतां आनी तांकां सांबाळटां. जाल्यार हें सगलें कोत्तूप कोत्ता तें ताका मोग म्हणिनात जाल्यार कितें? म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आधुनीक काळार आमकां दिश्टी पडटा मोग म्हणल्यार फकत उतरांनी वो मोग म्हणल्यार फकत बरोवन आमी समजूंक सोदतात. देखूनचूय मोगाचेर व्हडलें दुस्मान म्हणल्यार आमचें आपलेपण, घोडे आमची गिरेस्तकाय, आमचें गर्व हें सगलें मोगाचेर आड हे दुस्मान जाल्ले आसात. देखूनच मोग म्हणल्यार एक फकाण कशें जाल्लें आसा. उतरांनी आमी बरोवंक सोदतात वो घोडये उतरांनी आमी सांगूंक सोदतात. असली परिस्थिती आमच्या मोगाची आधुनीक काळार जाल्ली आसा. देखूनच खरो मोग कितें तें आयच्या जुवांच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां दर एकल्याक कळीत कोत्ता. तें म्हणल्यार जेजून फकत मोग उतरांनी म्हाका आनी तुमकां परगट करूंक ना, पूण आपल्या करण्यांनी खुरसार मरून आमच्या पासत ताणें दाखोवन दिलें. म्हणटच आयच्या दिसाची पयली वस्त ती म्हणल्यार जेजू जेन्ना आपलें जेवण शिश्यां बाराबर कोत्तालो तेन्ना फकत जेवणूच करूंक ना, पूण जेवण आपल्या शिश्यांक ताणें वांटलें. आनी एक आवय आपल्या पुताक दूद दिता तेच परी खूद आपुणूच तांकां एक जेवण जालें. म्हज्या भाव भयणीनो, जेजून खरो मोग फकत उतरांनीच आमकां दाखोवंक ना, पूण आपल्या करण्यांनी ताणें शिश्यांक तशेंच आमकां दाखोवन दिलो. दुसरी वस्त जे जेजू सोबें वो दुसरी मोगाची खोदणी जेजून आमकां दाखयली ती म्हणल्यार जेन्ना आपलें निमणें जेवण कोत्तालो तेन्नाच आपलीं भायलीं आंगोस्त्रां काडून ह्या शिश्यांचे ताणें पांय धुयले. म्हणटच आमी सगल्यांनी जेन्ना आमी दुसऱ्याचो मोग दाखोवंक सोदतात तेन्ना फकत उतरांनी न्हय, पूण आमच्या करण्यांनी आमी सेवा चाकरी करूंक गरज हें जेजू आपलेच करण्यांनी आमकां दर एकल्याक दाखोवन दिता. म्हणटच दुसरी मोगाची खोदणी ती म्हणल्यार आमी एकामेकाची सेवा चाकरी करूंक गरज आसा. म्हणटच ही जावन आसा दुसरी वस्त आमच्या जिवितांत आमी लक्ष घालूंक गरज आसा. तिसरी आनी निमाणी ती म्हणल्यार आमचें याज्ञिकपण. आमी म्हणटात याज्ञिकपण आनी मिसाची भेटूय बाराबर वेता, कित्याक मिसाची भेट याज्ञीक नासतना जावंक शकना. म्हणटच याज्ञीक जावन आसा देवाचें एक आत्यार कशें लौकिकां मदें आनी देवा मदें ही कुरपा फांकूंक. म्हणटच मिसाचे भेटेन जी दर एकल्याक आमकां कुरपा फावो जाता तीच कुरपा घेवन आमी आमच्या समाजांत जिवूंक गरज आसा. तेन्नाच घोडये ही मिसाची भेट आमकां फळाक जातली. तेन्नाच घोडये ही मिसाचे भेटेन कुरपा आमकां फावो जाता, ते कुरपेन आमी सेवा चाकरी करूंक पावतलीं. म्हज्या भाव भयणीनो, आमी घोडये एकामेकाचो मोग कोत्तात खरें,
उतरांनी घोडे आमी सांगतात खरें, घोडे आमी बरोवन सांगतात खरें, पूण मोग खरो आमी जिवंक गरज आसा. मोग खरो आमच्या कुटुंबांनी आमच्या भाव भयण्यांक आमी दाखोवंक गरज आसा. आनी तोच मोग आयच्या दिसाक जेजून क्रुसार मरून म्हज्या आनी तुमच्या पासत आमच्या क्रिस्ती धर्मान आमकां दाखोवन दिलो. आनी तसलोच मोग जिवंक सेवा चाकरी करूंक आमकां आयचो सेवाधर्म दर एकल्याक उलो मारता. म्हणटूच सोंपयतना देवाची हीच कृपा आमी दर एकल्याक फाव कर म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. ओय म्हज्या भाव भयणींनो, हो व्हिडियो तुमकां बरो लागलो जाल्यार मागता आमच्या चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करूंक. आनी तुमकां घडये बरो लागलो जाल्यार एकामेका सोबें वांटूंक ही तुमकां विनोती हांव करतां. आनी आदी फुडेंच काळजांसान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागतां.